नव्या शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत समग्र शिक्षा संस्थेवतीन सेवेत घेतिल्ल्या 179 शिक्षकांक खोशयेची खबर. जून म्हयन्यासावन ह्या शिक्षकांक पगार मेळटलो. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंतर्गत समग्र शिक्षा संस्थेवतीन 300 परफॉर्मिंग आर्ट आणि म्युझिक शिक्षकांक कंत्राटी पद्धतीचेर सेवेत घेतल्यात. पहिल्या टप्प्यात 179 शिक्षकांची भरती केल्ली आणि उपरांत मार्च आणि एप्रिलात 121 शिक्षकांक सेवेत घेतल्यात. महत्वाची गजाल म्हळ्यार अर्थ खात्याची परवानगी मेळूंक नाशिल्ल्यान पयलीं जे 179 शिक्षक घेतिल्ले तांकां 8 ते 9 म्हयन्यांचो पगारच मेळूंक नाशिल्लो. पूण जून म्हयन्यासावन ह्या शिक्षकांक पगार मेळटलो अशें समग्र शिक्षा संस्थेचे प्रकल्प संचालक मनोज सावयकार हांणी सांगलें. नवीन शैक्षणिक धोरणाक लागून जे आर्ट, म्युझिक आणि अशा पद्धतीचे जे शिक्षक शाळांत भितून जाय तर तांची रिक्रुटमेंट करपाचो जो सप्टेंबरान सुरू केलो. पण काही तांत्रिक अडचणीक लागून फायनान्साचे अप्रुवल आमचे जावंक ना आणि मागीर जेन्ना प्रोसेस स्टार्ट केलो तेन्ना ज्या प्रमाणे फायनान्सान डायरेक्शन्स दिले त्या प्रमाणे कॅबिनेट अप्रुवलाक ते सगळे घातले आणि आयच्या घडयेक कॅबिनेट अप्रुवल आमकां मेळिल्लें आसा. फुडल्या काही दिसां भितर ही जी सॅलरी आसा ती सगळ्यांची जातलीच. त्याच बरोबर फुडल्या वर्षाचे आणि येणाऱ्या काळाचे सगळे अप्रुवल आमकां त्या सगळ्यांतल्यान मेळिल्लें आसा. त्यामुळे तशा पद्धतीन ती बेगीनूच बरी आमी दिलगिरी व्यक्त करता. अशा पद्धतीच्या कडल्यान डिले जालो हें मान्य आसा आणि ताका लागून आमच्या शिक्षकांक अडचणी आयल्यो बऱ्योच. पण ह्या सगळ्या प्रोसेसांतल्यान आतां आमी रिलीज करतले प्रत्येकाक सॅलरी जातली इतलो एश्युरन्स. कितलेच म्हणजे टीचर्स जाले फाटल्या वर्सा 179 टीचर्स आशिल्ले. तो नंबर आता ह्या वर्सा आणि फुडल्या वर्साच्यान 26 ह्या वर्साच्यान इम्प्लिमेंट जाता. लागून शिक्षक वाडोवचे पडले आमकां. अशे एकूण 300 शिक्षक आमी ह्या वर्सा म्हणजे उरलेले 179 करू जाल्यार 121 ह्या वर्सा. 300 शिक्षक आमी ह्या वेगवेगळ्या एडेड आणि गव्हर्नमेंट स्कुलांनी. पण 300 शिक्षक घेवपाचे आसा. सध्या सर कितले घेतला म्हटलं तुम्ही? आमी पहिल्या फेजीक 179 टिचरांक आमी अपॉइंटमेंट दिली. आता आमी मागीर परत एप्रील म्हयन्यात आमी परत इंटरव्यू घेतले आणि मार्च म्हयन्यात आणि आता जवळ 121 शिक्षकांक उरिल्ल्या 121 शिक्षकांक आमी रिक्रुटमेंट करपाचे आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.